गाडयेचो हेणी पयलीं हांव प्रायवेट भाड्याक दिल्ली, हेणी म्हाज्या गाडयेचो व्हिडिओ काडलेलो. मागीर तेणी भाड्याक दिल्लेली पळय ही जी गाडी भायर पडलेली आहा ही हेणी प्रायवेट गाडी भाड्याक दिल्लेली. ही माझी न्हू गाडी. सो आयज हांवें आतां व्हिडिओ काडपाक गेल्लो हांव. माझी न्हू, हांव व्हरपाक गेल्लो गाडी घेवपाक गेल्लो ह्यो. म्हणून ते गाडयेचो ही गाडी आनी कोणाची रे बाबा? ही माझी गाडी. तू गाडी प्रायवेट भाड्याक दिता हो दितालो दिल्लेली. आणि तू हांव दिना, हांव लीगल, माझी लीगल गाडी. लिगल न्हू, हेणी दिल्लेली आहा. माझी लीगल गाडी. ती हांव कोणाची व्हरपाक गेल्लो. ही गाडी हेणी भाड्याक दिल्लेली. ती हांव कोणाची आणि व्हरपाक हांव गेल्लो ताका व्हिडिओ गाडी. काडटा म्हणून हेणी म्हाजे थबाड मारली. थबाड मारली आनी कानाक घास मारली. अरे हांवें काल एक दीस प्रायवेट घातलेली म्हणून हेणी म्हाजो व्हिडिओ काडलो. आज तेणी प्रायवेट घातलेली ती येयली तर हांव व्हिडिओ काडटालो म्हणून हेणी थबाड मारले आनी कानाक घास मारलो म्हाज्या. हांवें मारूंकच न्हय, पयलींच पसून हांव तेजे. हांवें मारलेलो जाल्यार ताका कितें तरी जाता जालें. कांयच भायर जावना. वचत बी येयला नाकांसून. फोन येयलो म्हाज्या भावाचो येवंक ना आनी कोणाचो कॉल येयलो. तो आजुलानसून येयलो. आपूण आजुलान ना म्हणून ताका मारलो. तो स्टँडार झगडी जाली बिझनसाक लागून, धंद्याक लागून. तो समीर पेडणेकर आहा न्हू, तो मातसो चड हें सगळ्यांक त्रास करता थंयसर आनी चड मस्ती करता तो आनी चड हें दादागिरी करता तो. चड हें जाला तेजें, मातशें चड मस्ती करता तो बिझनसान थंय उपकारना, सगळो धंदो करूंक येयल्या. तुज्या एकट्यान दादागिरी करूंक फावना ती. भाव कितें जालें, तो पयलीं 4-5 फावटी आमच्या बायकांचो व्हिडिओ काडी तो प्रायवेट बायकी दिला. सगळ्योच गाडयो प्रायवेटी दिता, रेंट बायकी दिता. पूण तो म्हाजी ते दिसा गाडी येयल्ली, ती रेंट बायक सगळ्यो गाडी सोंपल्यो. तेणी म्हाजी एक पर्सनल बायक घेवन गेल्लो तो तेजो व्हिडिओ काडूंक लागलो. व्हिडिओ काडटा तो येयलो, व्हिडिओ काडूंक लागलो समीर पेडणेकर. थंयसून ती परत झगडी जाली तेंची. उलयता व्हिडिओ काडलो, पुलीस बीन येयले, 100 येयले ते आनी हें जालें. ते मागीर ते मिटले. थंयसून ते परत आनी एकदां तो आंगार बीन वचूंक लागलो. तोच करता, तो सगळ्यांच्याच आंगार वयता थंयसर. तो रेंट बायकांचेर रावता, तो सगळ्यांच्याच आंगार वयता, तो झगडी करता. आयज ही परत आनी एकदां तेणी परत मस्ती केली आनी तो सगळ्यांची मस्ती करता. कोणाक इंजर्ड जालो तो कोण? म्हाजो भाव, तो पर्सनल बाय म्हाजो भाव तो नितेश खानोलकर. कितें म्हाज्या भावाक तेणी हें केलो, झगडी जाली. हय, म्हाज्या भावाक प्रायवेट घालता म्हणून तो व्हिडिओ काडले. कळ्ळें जालें. ओके, सो झगडे भितर कितें जालें? ताका म्हाज्या भितून ते हें जाता न्हू तें. आतां खंय आयलो? आतां ताका म्हाज्या हांगसून हाडून ताका बांबळे जाले. कानान तेणी घास कुडको मारून उडयलो. हय कान हें करता केन्ना तो पुलिसांनी ताका म्हणटात की धरला म्हणटा, अरेस्ट केलें म्हणटा. अरेस्ट केला. त्या करूंकूच जावं. तो दुसऱ्यांक सगळ्यांक हें करता, तो त्रास तुमची कितें मागणी आहा हितून? तुमच्या मागणी भावाक कितें? भावाक आमचें कितें तरी गावंक जाय न्हू. आतां फुडें कितें तें आतां पुलीस कितें ते करतले न्हू. पुलिसांचेर आतां तुम्ही कंप्लेन करता हेजी? कंप्लेंट जाली आनी करतले कितें तर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर.